मुळगांव वाठारात सोमारा राती आचल कुंडयकर हांच्या घराक उजो लागून 5 लाखाच्या परस चड लुकसाण जालें। उजो लागलो तेन्ना घर बंद आशिल्लें आनी घरात कोणूच नाशिल्ले देखून वायट घडणूक टळ्ळी। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचें कळटा। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो। पांचांक सुमार म्हापसा गेल्ले मार्केटान तेन्ना म्हाका कोणी तरी हांगा फोन केलो की तुज्या घराक उजो लागला म्हणून, आग लागल्या म्हणून। हांव येता म्हणसर म्हाका टायम लागलो। येता यो जाल्यार सगळें म्हाजें जळयलें आसा। घरांतल्यो वस्तू जावं आलमार इतले तर सगळ्यात गेले की अशें की मेन वस्तू आसल्यो, मेन सुद्दां कितें आसलेलें म्हजें सगळें जळोन गेल्लेलें आसा। जावं गळ्यांचें जावं बारीक बारीक म्हज्या भुरग्यांच्या खानांचें आनी कितें कितें आसलेलें मेन गोश्टी आसलेल्यो ज्यो घराच्यो त्यो चडश्यो जळयल्यो आहा। आनी आलमार इतले सगळे गेले, आलमार जळयल्या, सोफा खुर्ची टिपय हे सगळे बारीक बारीक गेले। उणें एक 5 लाखाच्या वयर तरी जळयलेत आहा आनी सामकें चडूच सामकें हे गेलां जळोन। जी आचल आनंद कुंडयकर यांचे घर शॉर्ट सर्किट जावन ते जळ्ळें। ताबडतोब आमचे हांगेले स्थानिक लोक जे जमलेले हांगा तेंच्यांनी ताबडतोब फायर ब्रिगेडीक फोन केलो। डेप्युटी सरपंच आमचे गजानन मांद्रेकार आनी बाकीचे हांगेले जे सगळे आमचे रहिवासी हे रोखडे सगळे धांवून येयले आनी तेंच्यांनी सगळे फायर ब्रिगेडाक तांकां मदत केली आनी चडांत चड म्हणजे तिचें घर ते चडांत चड ते जळयलें आहा। थोडे तेंचे भांगर जे तिच्या आंगा वयलें आसलें ते जळोन गेले। वॉशिंग मशीन अशें सादारणशें तिका 5.5 लाखा वयर म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे 5.5 लाखा वयर ती लुकसाण जाल्ली आनी अशी लुकसाण जाल्ली आहा की जेणे करून तिका ती अनाथ जाल्ली आहा आनी घर सुद्दां तिका आतां रावपाक ना अशें जाल्ली आहा परिस्थिती। आनी सांगपाक वायट दिसता की तिका सांगपाचें म्हणल्यार तिच्या पतीचें आतांच निधन जालें 1 वर्स पयलीं। ल्हान जी 2 तिची भुरगीं आहा हें पळोवपाक खूब वायट दिसता। हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की आमचे माननीय मुख्यमंत्री खंय तरी आमकां मदत करतले। आमचे माननीय आमदार आहा ते सद्या पयस आहा, तेंच्यांनी आतांच म्हाका फोन केलो आनी सांगला की जे आमचे कडसून कितें मदत आहा ती सगळी मेळटली। म्हाजे कडसून जी जिल्हा पंचायत सदस्य आनी आमची जी पंचायत सगळी फूल बॉडी आहा तेंचे कडसून जी कितें मदत तिका आहा न्हू ते आमी तिका मदत करतले आनी तिका जाता तितकें सरकारा कडसून सहकार्य आनी आमचे कडसून सगळ्यां कडसून तिका सहकार्य मेळटलें। काल सोमारा राती मुळगांव एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडली। आचल कुंडयकर हे बायलेच्या घराक हो उजो लागला। मेळिल्ले खबरे प्रमाण ज्या वेळार उज्याची ही घडणूक घडली त्या वेळार घरात कोणूच नाशिल्लो, ताका लागून व्हडलो अनर्थ टळ्ळो। थळाव्यांक ह्या उज्याची खबर कळटकीच तांच्यांनी बेगोबेग दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक हे घडणुकेची म्हायती दिली। उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले। तांच्यांनी बेगोबेग मजतकारी हातात घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। घरात गॅसीन भरिल्लो सिलिंडर आसलो। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हो गॅस सिलिंडर वेळारूच भायर काडिल्ल्यान व्हडलो स्फोट जावपाची शक्यता टळ्ळी। जे बायलेच्या घराक हो उजो लागला ती बायल सामकी गरीब आसा, तिका सरकारान मजत दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।